ओगाच्या बाबा भयणीनो तुमकां सोमेस्तांक एक बरो दीस हांव मागतां. आज फेब्रुवारीची 17 तारीख. आज तावन एक विशेष काळ देवसुतेंत आमी आरंभ करता आनी तो जावन आसा प्राजितसो काळ. गोब्राचो बुधवार संभ्रमून आज ह्या प्राजितसो काळाचो आमी आरंभ करता आसतना देवान आमकां हो अवकाश फावो केला. ताच्या कृपेन जियोंक पोपो सक्रामेंतान सोम्या जेजूक आमी आतां स्वागत करया. गावन गीत आयल्या बापा तुज्या चरणी करत्याव करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोदयाळ सर्पण करताव नमस्कार. आमच्या दैवी गायना बुकांत के 11 पानसंको 153 पेज 153 के 11. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोदया सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो बोदया सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोगाळिस्ता करता स्तुती आराधन. तूं जीवन आसा आमच्या काळजांत सर्पण तुका करता आमी नमस्कार. जेजुराया मोगाळिस्ता करता स्तुती आराधन. जेजुराया मोगाळिस्ता सर्पण करता जीवन आसाय आमच्या काळजांत सर्पण करता नमस्कार. जीवन आसाय आमच्या काळजांत सर्पण करता नमस्कार. पवित्र आत्म्या पराक्लिता करता आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका आराधन. आत्म्या आमच्या सदांच तूं रावताय आमकां तुज्या कृपेन तूं भरताय. आज संस्थांगाता मेळून सर्पण आमी करता तुका नमस्कार. पवित्र आत्म्या पराक्लिता करता स्तुती आराधन. पवित्र आत्म्या पराक्लिता करता स्तुती आराधन. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. कितें व्हरतें भाग आमचे बापा पुताक त्रिएक देवाक
पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सक्तेन भरून आराधन करचे. आज आमी प्रत्येक जावन ओ कृपेचो नवो काळ आमकां आरंभ केल्ल्या खातीर, आमकां आरंभ करूंक फावो केल्ल्या खातीर सोम्याक आमी वखाणटा. ह्या प्राजिताच्या काळांत सोम्यान आमकां ताच्या निरंतरी कृपेन आशिर्वादांनी भरून ताच्या दैवीक खाकुलतीन ताच्या दयेन आमकां ताणें सोलून व्हरूंक आमकां समया वेळार सोम्याच्या पांयां ताळें समर्पण दिवया. सोमी आमचे संगी सदांच आसा. केदींच तो आमकां सांडिना, केदींच तो आमकां सोडिना. कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र 5 वचो 14 वळ सांगता, क्रिस्ताच्या मोगांत आमकां ताणें आरावन धरल्यांत. सोम्याच्या त्या वर्त्या मोगांत आरावन धरलेलो तो वर्तोन बोग सोम्याच्या हाजरपणांत बापू सक्रामंत मुखार येता आसतना सोमी आमकां दिता. त्या सनभोगांत सोम्याक आमी सांगया, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೂ ನೀನು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ. सोम्याक आमी स्तुती करून अर्घां दिवन ताच्या हजारपणां सदांच रावोंक ताची कृपा मागया. गावन गीत आमच्या दैवीक गायना बुकांत तावन गीत संको आई 30 आणि 9, पान संको 130, पेज 130 आई 39. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. आवय आपल्या भुरग्याक संडी तरी हांव तुमकां संडिसोना म्हणलो सोमी. हर एक दीस आमच्या पयना वेळार आमचे संगी रावन आमकां राखता, सांबाळटा. कसलेंच वायट बादाक आमचेर येवंक तो सोडिना. ताच्या मोगाच्या वेंगेन तो आमकां निरंतरी दवरता. तेच आमच्या सोम्याची स्तुती करून ताका आमी वखाणया, ताका आमी अर्घां होगलाप दिवया, ताची महिमा आमी गावया.
ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಮನಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಮನಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. हवंसु वाट हवंसु सत हवंसु जीवित मुळो आमचो स्वामी निरंतरितेचे भरपूर जिवीत आमकां लाभयता. सताच्या मोगाच्या उजवाडाच्या कृपेच्या वाटेन आमी चलोन वरच्याक आमी आमचो हात धरून तो आमकां चलयता. त्या सोम्या लागीं आमी मागया, सोम्या कडेनच तुजे थोन म्हाका पयस वसोंक तूं दिनाका. तुज्या मोगांत हांवें थीर रावूंक, तुजी स्तुती हांवें गावंक, निरंतरी तुका महिमा दिवंक. सोम्या तुजो आधार म्हाका दी, तुज्या वाटेन तूं म्हाका चलोन व्हर सोम्या. म्हण सोम्याक आमी सांगया. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವೋ ಯೇಸುವೇ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವೋ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. सोम्याच्या त्या हजरपणांत, ताच्या संगतपणांत ह्या वेळार आमी आसतना सोम्याचो संदेश आज आमी स्वीकार करूंक आशेता. हांव सोमी आमकां आज प्रत्येक जावन आमच्या मागण्या जिविता विशयांत
थोडे संगती सांगूंक कशें येता. कित्याक सोम्याची आशा जावन आसा की आमी हर एकल्यांनी मागण्या जिवितांत फळादीक जायचे, बळवून जायचे आनी प्रत्येक जावन ह्या कृपेच्या काळार प्राचीच्या काळार मागणे आमच्या जिविताचे वर्ते हातेर जावन आमी उपयोग करी जाय. हे खातीर आज सोम्याची उतरां आमी आयकता. मातेवाच्या वांदेलांत हांव न्हू 5वा वस्वर 6वा वस्वर 5व्या वळींत हांव जेजू लोकांक शिकोवन दिवन म्हणालो, तुमी मागतना कापाट्या सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. त्या शिवाय तुमी मागतना अनभावार्थ बरी जायतें बडबड नाकात. येतेस्त म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात. कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. देवाचें उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, सामातेवाच्या वांदेलांत दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजून मागण्या विशयां दिल्ली शिकोवन, ती मोठवी शिकोवन आतां आमी आयकली. मागणे, उपास आनी दान धर्म हे 3 संगती बोवर्ती हातेरां जावन आसात. प्राच्या काळार आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत बळवो जावंक पवित्र सभा आमकां उपयोग करूंक उलो दिता. आनी आज मागण्या जिविता विशयांत मोठो नियाळ आमी करया. जेजू आमकां आज कितें सांगता. ह्या मोठव्या वाचपांत 3 संगती आमच्या मागण्या जिविताचे संबंदी आमी जाणा जाता. पयलें जावन आसा मागणे एक शो या रिच्युअल न्हय. मागणे जावन आसा एक रिलेशनशीप. मागणे संबंध जावन आसा एक रीत न्हय. आमी थोडे फावटी म्हणटा हांवें मागणें केलें, हांवें मागणें म्हळें, हांवें मागणें सांगलें. अशें आमी सांगता आसतना आमी मागण्याक एक रीत म्हणल्यार बरी चिंता, एक रिच्युअल, एक परफॉर्मन्स, एक शो. पूण खरेपणी हांव मागता. आय प्रे, नॉट आय से प्रेयर, आय प्रे. आनी केदाळा हांव मागण्याचो व्यक्ती जाता ते दाळा देवा थंय आनी पेल्या थंय त्या गूण संबंदांत म्हजे मागणे आसा म्हणलें तें चिंता आमच्या मतींत येता. त्या भोगणांनी त्या संबंदांत जिवाळ जावन आमी सोम्या समोर येता. आनी त्या देखून जेजू आज आमकां सांगता, तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा तुज्या बापा लागीं माग. हे गुपीत कूड जावन आसा तो गूंड संबंद आमचो देवा थंय आनी आमच्या पेला थंय. त्या गूढ संबंदांत आमी मागता. आनी ह्या खातीर जेजून आमकां शिकयलें तें मागणे, आमच्या बापा मागणे तें सुरवेरेस पळया. आमच्या बापा म्हूण जेजू आमकां उलो मारूंक शिकयता, सांगता. देव आमचो बाप जावन आसा. बाप म्हळ्यार तो म्हजो रचणार, म्हजो पोसणार, म्हजो सांबाळणार, म्हजो जीव दातार, तो म्हजें सर्वस्व. हो म्हजो संबंद ताचे थंय, हांव ताचो भुरगो.
आनी जेजून आमकां शिकयलें म्हणून आमच्या बापा म्हज्या बापा न्ही म्हळ्यार तो म्हजो एकलोसो मात्र बाप न्ही आमी हर एकलासो तो बापूय जावन आसा आमचो हर एकलासो रचना जावन आसा म्हळ्यार आमी हर एकली भाव भयणी जावन आसा तो संबंद हो संबंद देव बाप आमी ताची भुरगीं आमी एकामेका भाव भयणी हो संबंद मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मागण्या जिवितांत जर जिवाळ जायना घट जायना तिर जायना आमचे मागणे पोकळ जाता एम्प्टी रिच्युअल्स जाता खाली आवाज जाता आनी ह्या खातीर जेजू म्हणटा गूंड तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग आनी थंयसर बापाक वळखून घे. दुसरे मोगाच्या भाव भयणीनो मागणे एक आवाज न्ही बगारीक भावार्थाची उसार न्ही म्हणजे जो आमकां सांगता जायते तुमी बडबड नाकात म्हणजे जेजून सांगलें अनभावार्थ बरी बडबड नाकात बगार कितें तुमकां गरजेचें तें बाप जाणा. देव आमचो बाप तो आमकां हर एकल्या कितें गरजेचें तो आमी विचारच्या पयलेंच जाणा म्हणटा जेजू म्हळ्यार आमचो तो भावार्थ आमची पातीन देवा ती अशी आसा जंय की कसो एक भुरगो आपल्या बापाय लागीं मागतना तो समजता की म्हज्या बापायक म्हजी गरज कळीत आसा. हर एक संगत भुरगीं बापाय लागीं इसान घेनात बापायक समजता भुरग्याची गरज कितें गे म्हणून. एक भुरगें आपणाक कितें जाय म्हणटा थंयसर रडता ताका सांगूंक कळना बापूय समजता आवय समजता भुरग्याची गरज कितें म्हणून आनी त्या वेळार आवय बापूय भुरग्याक कितें गरजेचें तें दितात इसारच्या की पयलेंच ती समजून घेतात आनी ह्या भावार्थान आमी देवा समोर सदांच येसय म्हणजे जो आमकां सांगता आमी भिकारी जावन देवा मुखार येवचें न्ही आमी भिकारी न्ही आमी देवाची भुरगीं. त्या देखून एक उर्दू कवी सांगता ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. तुज्या समस्या प्रॉब्लेमाक तूं सांग म्हजो देव वर्तो जावन आसा. देवा लागीं सांगनाका म्हजी समस्या म्हजे प्रॉब्लेम म्हज्या जिवितांत वर्ते म्हणून वर्त्या देवाक आमी वळखून घेवंक जेजू आमकां सांगता. तर मोगाच्या भावना भयणीनो हो कृपेचो काळ सोम्यान आमकां दिल्ल्या खातीर आज आमी सोम्याकार करता आसतना मागण्या जिवितांत आमी बळादीक जावंक आमी बळवो जावंक आमी फळादीक जावंक आज आमी सोम्याचो आदार प्रत्येक तरान मागया. ह्या मुखल्या दिसांनी 40 दीस सुमार आसात करिज्माचे हे दीस आमकां मागण्यांत घट जावंक सोम्यात थीर जावंक मागणे आमच्या जिविताचे वर्तें बळवून हातेर जावन आमी उपयोग करूंक सोम्याची कृपा ह्या वेळार आमी मागून घेवया. आमकां आमी सोम्या मुखार खालते करुया ताची दया काकुळट मागून सोम्याक आमी सांगया दया दाखय ये जेजू फातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं कृपा लाबय ये जेजू अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं. आमच्या दैवीक गायना बुकांत 5 संको 170 आनी 7 गीत संको M5 पेज 177 M5. दया दाखय ये जेजू फातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय ये जेजू अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय ये जेजू फातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय ये जेजू अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं. काकुल दिसो सूर्य तूं जावन आसाय सोम्या कृपेचो सागर तूं जावन आसाय हो कृपेचो काळ तुवें आमकां फोव केलाय. ह्या वेळार आमी निरंतर तुज्या आश्रया खाल आदारा खाल रावूं तुज्या कृपेन जियोंक सोम्या आमकां तूं नितळ कर आमकां तूं निर्मळ कर आमकां तूं पवित्र कर. तुज्या पवित्र रक्तान सोम्या तूं आमकां धुवन तुज्या हजरपणांत संगातपणांत रावचें भाग्य आमकां फोव कर.
काकुतीचो सूर्यो तूं सोडवून धरा कुरपेचो सागर तूं पोदवेदारा काकुतीचो सूर्यो तूं सोडवून धरा कुरपेचो सागर तूं पोदवेदारा धुवन काड तूं म्हाका तुज्या रक्तान धुवन काड तूं म्हाका तुज्या रक्तान नितळ तूं म्हाका तुज्या उतरान नितळ कर म्हाका तुज्या उतरान दया दाखय जेजू फातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं कृपा लाभय जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय जेजू फातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं कृपा लाभय जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं समय आज तुजो आदार आमी मागता सभार आमच्या भाव भयणी बसत कश्टांक संकश्टांक ते वळख जाल्ले आसात पिडे शिडेन ते आसात विविधाच्या बांदपासांत आसात सोम्या अडचणीन ते आसात एक जावं सिस्टर सिंथिया डिसोजा कॅन्सर पिडे वरती कश्टून आसा विजय म्हणल्यार एकली भयण डॅरिल लोबो ग्लॅडिस क्रास्टो गॉडविन बेनेडिक्टा अनिशा जुलियाना रेनिशा आनी सभार आमचे हेर भाव भयणी आस्पत्रेन ICUंत आसा थोडीं जाणां ब्लड कॅन्सर आनी थोड्या जाणांक कोरोना व्हायरस जिणेन कांगार जाल्ले आसा सोम्या तांचेर तुजी दया दाखय तुजो आदार तांकां दिला पळय दिताय तूं सर्वांक तुजो आधार पावताय तूं सदांच कश्टा वेळार दिताय तूं सर्वांक तुजो आधार पावताय तूं सर्वांक कश्टा वेळार हात उबार आयला तुजे मुखार हात उबार आयला तुजे मुखार वेंगेन धन म्हाका कर तूं सलवार वेंगेन धन म्हाका कर तूं सलवार दया दाखय जेजू फातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुडका लाभय जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय जेजू फातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुडका लाभय जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं आमचे अस्कत काय आमकां बळवंत करूंक आमचो स्वामी ताचे बेसांव आमकां दिता ताची कृपा आमचे निरंतर इवाळाशी करता ताचे दैवीक सक्तेन तो आमकां भरता त्या समयाचे आशिर्वाद जोडूंक आमकां आमी कालती करुया निमी मोडून आमची तकली बगावन वा साज जाल्यार सश्टांगी प्रणाम करून ताचे बेसांव आमी स्विकार करुया देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या समा हांव वाचून सांगता
जल्मा दिवस आचरशिता कॅनेथ डी लॉमेन ताका आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशिर्वाद ताचेर मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात आलिस आनी लिगोरी लुईस मालाड तांकां ह्या वर्त्या दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता. देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, वालेरियन मार्टिस उजरे, रोजी फेर्नांडीस बेलतंगडी, डॉनाल्ड जानेट डिकोस्टा किन्निगोळी, हामिद हेक्टर गोम्स बँगलोर, जेसिंता विक्रोली. आतां सरलेल्या मालगड्यां बसत मिसां देवादीन सिस्टर क्रिस्तीन मुल्की म्हयन्याचो उगडास. पुलगत्रीन ते आत्मे बसत मीस दिता सेल्विया डिकोस्टा कुवेट, पुलगत्रीन ते आत्मे बसत मीस दिता शांती नोरोन्ना कुवेट. देवादीन रोजी पिरेरा बुरिविली कुटुंबां सरलेल्या बसत मीस दिता मार्सेल मचादो आनी कुटुंब सुरातकाल. देवादीन जोसेफ पिरेरा कुलशेखर, देवादीन राजेश शिक्वेरा किनिगोळी, देवादीन एसोपियास डिसोजा उज्जोडी. देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांतल्या मालगड्यां बसत मीस दिता रोड्रिगस गेल्ल्या कुटुंबांतली पेरमुदे. देवादीन ऑल्विन लोबो वालेन्सिया 22वो मरणाचो वार्षिक दीस. देवादीन चिन्नम्मा सेबॅस्टियन बेलतंगडी. कुटुंबां सरलेल्या मालगड्यां बसत मीस दिता वीरा हेराल्ड पिरेरा ताने, देवादीन विल्सन फेर्नांडीस ताने. ह्या त्या सांगता आमची त्या ह्या भोव पवित्र वेदीचेर दवरून मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया. प्रवेश गीत आमी गावया. दैवी गायना बुकांनी गीत नंबर ये 5 ये देवा मोगळा तारोका सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे सरशी येऊ काशेता संसार तुवें रोसलो सुंदर तो केलो रावळे सारखे नेटोन मनशाराय केलोय होगळी तुका सदा फावो रचणारा ये देवा मोगळा तारुका सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे सरशी येऊ काशेता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. आज जावन आमी कृपेचो वर्तो काळ प्राजिताचो काळ आरंभ करता. आनी आज गोब्राचो बुधवार. देव आमचो खाकुलतीचो बाप, बोगसानेचो बाप, आम हर एकल्यांक तो आमची पातकां बोगसून स्विकार करता. हें सत आज तावन आमी आरंभाच्या पवित्र काळांत आमी वळखून घेता आनी ह्या खातीर आमकांच आमी देवा मुखार खालती करता. तर आमकांच आमी सोम्या मुखार खालती करुया. ह्या बलिदानांत भाग घेवंक आमी तयार जावया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आत्मीक दुस्मना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदवण्यो आमी दामोन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्रादीत काळाची दंडवण आमी आज सुरू करता. ते शेवट पर्या भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमच्या क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोवेल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा, उपास करून रुदान करून हस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया.
तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां सरस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार सोंसणीक आनी दयेन भरलोलो आनी केस्त लावचे विशीं तो सुरसुरता कोण जाणा तो आपलें मन बदलीत सुरसुरत आनी आपणा फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसत तेन्ना तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अन्न बल्यो आनी पिवाणारपणां भेटोवंक शकतल्यात सियोनांत एक तुथुरी वाजया एक उपास परगट करा एक संभ्रामीक जमत आपया लोकांक एकठांय करा एक पवित्र सभा जमया मलगड्यांक एकठांय करा भुरग्यांक जमा करा दुदाच्या बाळकांक पर्यंत न्हवरो आपलें कूड सोडूं आनी व्हंकल आपलें फलांग द्वार मंटपां आनी वेदी मोदें याजक आनी मणयारी रुदान करूं आनी म्हणो सर्वेस्परा तुज्या परजेची दया कर तुज्या दायजाक खेळण्याक मात पात्र जावंक दिनाका राष्ट्रांत तांच्यो खेपडायो करिना जावं ताचो देव खंय आसा अशें म्हणोंक राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपले परजेची काकुळट केली देवाचें उतर हें श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर भोव कणवळ्या देवा म्हज्या गुण्यां पुसून काड तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव म्हजो गुण्याव हांव वळखून घेता म्हज्या पाताक सदांच म्हज्या मुखार दवरता तुजेर वय तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा आनी नव्यान एक धड मन म्हजे थंय आसा कर तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काण व्हरिनाका श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव तुजे सोडवणेचो संतोश हांवें परत्यान बोगिसो कर एक उदार मन दिवन म्हाका थीर कर सर्वेस्परा उगड म्हजें वोंट आनी म्हजें थोंड तुजी कीर्त नावाडूं श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव साम पावलून कोरिंतकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांतर देव तुमकां उलो दिता देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता देवा लागीं राजी जाया पातकाचें खत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो अशें आमकां ताजे उद्देशी देवाचें नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली देवाच्या कामांत ताचे सहा वावराडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता देवा थावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ खण घेनाकात कित्याक ताणेंच अशें म्हळां आयन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आधार दिलो होसू तो आयन काळ होसू तो सोडवणेचो दीस देवाचें उतर हें देवाचे होडकार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरित्राया आज तुमची काळजां धारून करिनाकात बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकयात सर्पदुदा देवा तुझी वर्तमान फोत प्रगटच्याक म्हजे काळीस म्हजे वोन तूं निर्मूळ कर सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो भगवान मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसू जेजून आपल्या शिसांग म्हळें तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार
तांणी तो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया, नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरें सावन तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुठान जावं आनी गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपट्या सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खुशी. खरें सावन तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपाट्या परी तुमचीं मुखां बावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच भंगयतात. खरें सावन तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माख आनी तुजे मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुठान केल्लें पळयता तो देव तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. शुभरचे उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो भावार्थांचो. क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, कुरपेचो काळ आमी आज आराम करता आसतना आमच्या माथ्याचेर गोबोर आमी शिमटायतले. हो गोबोर आमी कित्याक माथ्याक घालून हो काळ आराम करचो ह्या विशयान थोडे संगती आमी समजूंक प्रयत्न करया. गोबराचो संकेत जावन आसा जिणी बदलापाचो संकेत. सभार कडेन पन्नासोल्ल्यांत आमी वाचता ह्या विशयांत लोक आपलें पातक वळखून बक्षांनी मागोवंक हेरांक बक्षूंक आनी आपल्या जिणयेंत बदलावन हाडूंक मुखार सरता आसतना प्राजीत कितें आसा, पातकां जावन कितें वायट जालां तें भरती करून दिवंक लोक तयार जाता आसतना आपल्या माथ्याचेर या आंगाचेर गोबोर घालून असले रीत करताले. आनी ह्या वरवीं आज गोबोर घालच्या वेळार आमकां पवित्र सभा सांगता हे वाक्य उपयोग करूंक ह्या जाग गोबोर घालता आसतना म्हणटा, प्राजीत करात, शुभ वर्तमान भावार्थान मानून घेयात. प्राजीत करूंक म्हणजे आमच्या पातका वरवीं कितें सकट वायट जाल्लें आसा, लुकसाण जाल्लें आसा ती भरती करूंक हांव तयार आसा. ह्या खातीर म्हज्या जिविताची जबाबदारी हांव घेता म्हणल्यार तो अर्थ जावन आसा. दुसरे मोगाच्या भाव भयणीनो, गोबराचो संकेत जावन आसा आमचे संवसारीक जिवीत एक क्षणीक तात्कालीक. आमी ह्या संवसारांत पळयनारी, आमी हांगासर शाश्वत न्हय म्हणलें चिंतप आमच्या मतीक हाडटा. द सायन ऑफ आवर मॉर्टालिटी म्हणटा आमी. ह्या संवसारांत आमकां थोडीं वर्सां जिवंक आसात देवाच्या त्या मांडावळी प्रमाणे कितले म्हूण आमी नेनाव आनी हर एकल्याक आमकां एक दीस वचोंक आसा. आमची वस्ती हांगासर परमनंट न्हय, परमनंट एड्रेस आमचो हांगासर न्हय, खाली टेम्पररी एड्रेस. आनी हे समजून जो कोण जियेता तो निसाकी भागी. ह्या वरवीं अनेक उतर गोबोर घालता आसतना पवित्र सभा आमकां दिता, उगडास दवर मनशा, तूं धूळ आनी परतून तुजी धूळ जातली. आमी हर एकल्यान उडास करूंक जाय. आमकां देवान मातयेंत हांव रचलो, धुळींत हांव रचलेलो आनी त्याच मातयेक धुळीक आमकां पाटी वचोंक आसा. म्हळ्यार हे कूड आमची कितें आसा तें नास जावन वेता. पूण आमकां देवान सासणीक जिविता खातीर रचलां आनी सासणीक जिविता खातीर आमी ह्या संवसारांत आसतना जिवंक जाय. आमचें मन, आमचें काळीज देवा तें केंद्रीत करूंक आमी जिवंक जाय. हें आपोवणें वो उलो ह्या प्राजीत काळार आमकां पवित्र सभा दिता. आनी ह्या वरी मोगाच्या भाव भयणीनो, आज गोबोर
आमच्या माथ्यार आमी घालतात आशिर्वादीत केल्लो तो गोबोर आमच्या माथ्यार आमी घालता आसतना हेच आमी उडास करया. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत क्षणीक जावन आसा आनी आमी देवा सरशी वचोंक आसा. आमच्या जिविताचे संवसार जिविताचे लेख ताका आमी दिवंक आसा. मात्र न्ही ह्या खातीर ह्या संवसारांत आमी चेत आसतना कितें आमच्या जिवितांत वायट जालां पातक जालां तें आमी वळखून घेता. देवातान बक्षन जाता. आमी एकामेकांत राजी जाता. एकामेकाक आमी बक्षिता. कितें लुकसाण जाल्लें आसा तें भरती करून देवाच्या त्या कुशे खालती मान घालून जियोंक आमी तयार आसा म्हणल्यार तो आमचो गुट जावं दी, तो संकेत जावं दी. आनी ह्या खातीर आज गोबोर घालूंक आमच्या माथ्यार आमकां आमी तयार करया. सगळे आमी उबी रावया. गोबराचेर आतां आशिर्वाद आमी मागता. बाबा भयणीनो, प्राजीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबोर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन आमी मागुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, खालतें जाल्ल्या काळजांक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पातक रडोवन प्राजीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुज्या दयाळायेन आमच्या मागण्यांक तूं कान दी. हो गोबोर घेतलेल्या तुज्या साकरांचेर कनवळायेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राजीत काळाची दंडवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पास्काचो गूड नितळ काळजांनी संभ्रमूंक आमकां पावय. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकूत मुझी कर सोमिया, काकूत मुझी कर सोमिया, काकूत मुझी कर सोमिया, काकूत मुझी कर सोमिया. स्वीकार कर सोमिया है फूल जिनेन मुझ्या सुखाचे धुळीन पडून वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचे. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवें आमच्या सर्व तेसाव आनी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदादे बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. आमचें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्या पयस विचारवा स्फोर म्हणून घे. कनवळ्या बापा, प्राजीत काळाच्या सुरवेक वो यज्ञ आमी तुका दबाजान समर्पिता. प्राजिताच्या आनी प्रतिमोगाच्या करण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदेवण्यो दमोवंक आमकां बळ आनी आधार दी. अशें पातकांतले नितळ जावन जेजूच्या कस्ता मरणाच्या संभ्रमांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्व प्रार्थना इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दीन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळांनी सर्वतेय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दंडोन करतना अवगुणाचें बळ तूं मोडताय. आमची मनां ऊस उबारताय, वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सस्नाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवास ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पदकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत ते वारोवतले हे म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergetuya तुझ्या कुर्सारी Sari punajivan ponavarvi Tuve amka sodailai somia संसाराच्या Sarvondara amchi सोडवोन कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटर फावल आमच्या गोळे बापा आनी सगळ्या याजाके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस आनी इतर पिडे वरवीं मरण पावल्ल्या समेस्तांचो आमी उडास करया. बापा तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अवकार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवन सुजे तिचो निश्कळवंत पती भाग्यवन धनभुतू आनी सौर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुजे फर्नांडमेट्स येसविडीचे ते मारतेर त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं सर विघ्नांतलीं अनुभवांतलीं सर तराच्या पिडेशिडेंतलीं खंत बेजारांतलीं सर काळजाच्या धरुणायंतलीं आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. इथे राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर
जमलेल्या आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थ चेरे आनी तुज्या मोगान थंय रावून तुज्या राज्या खातीर जियोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ झोजयताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मोग गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे सत्य आनी केस तरी नसाव पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मतीक भलायकेन वकास जावं. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आम्हा पातक्या पासो संवसार येवन कुर्सार मरोवन पुनर्जीवन जाल्लो आमकां सस्नीक जिवीत सोडून दिल्लो. इसी देवाची शळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सम्या देवदेते येवचे म्हाका फावना पोंदुतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत सस्नच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुजे खांदी आमकां वुडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसान यात्रिक आमी सोर जावन आसा बासायल्या गांवा पायान करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय मागता. अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू जेजू तूं पवित्र सक्रामेंतांत सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. साय म्हणून पातयता. हांव सर्व वस्तू प्रास सर्वस्त्रप्रास तुजो चड मोग करता सर्व करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. तुज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी तुका पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजान तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन काळजां आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता तुका बेगून जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. तें संपूर्ण कोडी जाता. जेजू तुजें तावन कितें सावें जावं कितें सावें वेगळें आसा जावं म्हाका सोडी नाका. जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या कनवळ्या बापा प्राजीत काळाची आमची दंडवण तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वखद मेळच्याक आमी आतां घेतल्या आतां संस्काराचे आमकां बळ मेळो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पद वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार जिणेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हा गायनांनी. जिणेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. व्हडवी काय ग्रेस काय म्हाका सर कित्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय ताका खंयचें सरी जाय. व्हडवी काय ग्रेस काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय ताका खंयचें सरी जाय. जिणेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी.
सणाच्या दिसानी सोम्याच्या त्या मेटानी संकतलो हा